प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 24वो विस्वोर वोड 13 ते 35 पर्यंत। लूक चॅप्टर 24 वर्सेस 13 to 35। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। त्याच दिसा अशें घडलें, तांचे भितरले दोग जाण जेरुजालेम थावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या ग्रामांत वेताले आनी ह्या सगळ्या गोडिताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले। आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन भासाभास करता आसतना खुद जेजू लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो। पूण ताणें ताका वळखना जावन तांच्या दोळ्यांचेर साय कशी आयिल्ली। ताणें तांकां म्हणलें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले। तांचें तोंड चिंतेस्त दुखेस्त आसलें। क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुजालेम ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा यात्रिकार कितें? हे उतराक ताणें म्हणलें, कितें घडलां? ताणीं ताका म्हणलें, नाजारेतकारा जेजू विशीं घडलां तें। देवा आनी आख्खे पोरजे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो। आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक ताका धरून दिलो आनी खुर्सार मारलो। तो इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले हांव। तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस। त्या भायर आमचे भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरायलीं। उजवाडच्या आदीं ताचे समाधीशीं त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळूंक ना। थंय आपणाक देवदूतय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें ते सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली। ह्या पासत आमचे बाराबरचे कांय जाण समाधीशी गेले आनी बायलांनी सांगलेलें तशेंच तांकां मेळ्ळें। तो मात दिश्टी पडूंक ना। तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घोळये तुमी? प्रवाद्यांनी सांगलेलें तितलें सत मानून कितले म्हूण जड मनाचे मनीस तुमी? देवाचे खुशे प्रमाणे क्रिस्तान हें सगळें सोंसचें आनी अशें आपल्या मोहिमेंत प्रवेश करचो म्हूण नकळो आसल्यात तुमी। मागीर मोइजेसा आनी सगळे प्रवादे मेरेन आपणाक लागता तितल्या शास्त्राचो ओढ तो तांकां सांगूंक लागलो। इतलें म्हणसर आपूण वेताल्या त्या ग्रामा लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें। पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमचे शिराव तर सांज जायत आयली आनी दीस दारीर पडचो जालो। आनी तो तांच्या सांगाती रावंक भितर गेलो। तांच्या सांगाताक जेवणाक बसलोलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी मोडून तांकां दिलो। तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो। तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो वळख आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर उलपताले न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुजालेम परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलेलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं। हांणी त्या दोगांक सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जिवंत जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला। आनी त्या दोगांनी वाटेर घडलेल्याची खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन ज्या दिसा जेजू पुनर्जीवन जालो त्या दिसा दोग शीस जेजूचे जेरुजालेम थान एमाउसाक वेतात। बाबणीनो आयज जावन आसा तिसरो दीस, आयज जावन आसा बुधवार। आमी 3 दीस जाल्यार आमी पास्कांची परब केल्या। पूण आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता जें घडलें पास्कांच्या दिसा, ज्या दिसा जेजू पुनर्जीवन जालो। कितें घडटा? जेजू मेलोलो आसा, पूण त्या दिसा ज्या दिसा आमी हें शिवर्तमान आयकता तो पुनर्जीवन जाला। तो मारी मागदालाक मेळ्ळा आनी आतां तो दोग शिसांक जेरुजालेम थान एमाउसच्या वाटेर वेताना तांकां मेळटा। आनी त्या वेळार तो तांकां विचारता, तुमी कितें म्हणटात? तुमी कितें उलयतात? तुमी कसली खबर करतात?
आनी ते आतां जेजूक विचारतात, कित्याक ते जेजूक वळखनात, कित्याक जेजूचें रूप आतां जावन आसा नवें. तो आतां जावन आसा एक जिवंत जाल्लो जेजू. जे भाशेन तो पयलो दिसतालो ते भाशेन दिसना. ताजी कूड आतां नवी जाल्या, ताजी कूड आतां एक आत्मीक कूड आतां. आनी भाव भयणीनो, जेजू तांकां विचार, तुमी कसली खबर करता? आनी ते विचारतात, तूं एकलोच जो सजमना कोण वळखना कित्याक घडलां तें जेरुसल्याक, कशे भाशेन जेजू मेलो? जेजूक सांगता ती खबर. आनी त्या उपरांत जेजू तांकां सांगता, तुमी कसले ल्हान मनाचे मनीस, इतले तुमी घोये की तुमी आजुनूय कळोंक ना की ख्रिस्त मरपाचो आसलो, तो पुनून जिवंत जावपाचो आसलो म्हणून. आनी तांकां आतां मोइजाच्या वेळार थान आपणा विशीं तो तांकां शिकोवन दिता. आनी त्या वेळार ते घरा येतात, ते आपल्या घरा वतात जेजूक. आनी तो आतां तांच्या जेवणार बसलेलो त्या वेळार, जेन्ना तो ते उणें घेतात हातान आनी तो मोडटा, त्या वेळार तांचे दोळे उक्ते जातात आनी तो तांचे कडसून नाश जाता. भाव भयणीनो, आयज 2000 वर्सां जावन आमी कितले पाटी हें शिवर्तमान आयकलां. वर्साच्या वर्सां हें शिवर्तमान आमी आयकलां. जेजू एमावसाच्या रस्त्यार वेता, दोगां शिसांक मेळटा, आनी जेन्ना तो उणें मोडटा त्या वेळार तांचे दोळे उक्ते जातात. हें शिवर्तमान आमी वाचलां. पूण खरेपणी आयज जेन्ना हें उतर आमी आयकता, देवाचें उतर आयकता, आमचें मन उक्तें जातात काय? खरेपणी आमकां उतराची सजमणी मेळ्ळ्या काय? म्हयन्याच्या म्हयन्या, सातोळ्याच्या सातोळ्या, वर्साच्या वर्सा आमी देवाचें उतर आयकता. पूण आजून पासून ज्या भाशेन आमी पयले पाटी आयकलां तशे भाशेन आमी कोत्ता. आमकां सजमणी ना. वय किचोर आमी आयकलां, किचोर आमी देवाचें उतर आमकां कोणें सांगलां, आमी मिसाक गेल्या, पूण खरेपणी हें उतर आमच्या काळजान आहा काय? ह्या उतराची आमकां सजमणी मेळ्ळ्या काय? खरेपणी जेजूक आमी आमचो सोमी दिवन सरोंडार मानला काय? आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. खरेपणी आमी जेजूचेर बावर दवरता? खरी आमी जेजू आमचो सोमी दिवन सरोंडार मानला? खरेपणी आमी जे पास्कांची परब जी आयतारा दीस केल्या, आमी खरेपणी हो जिवो जाल्लो जेजूक आमी मेळ्ळ्या काय? आनी मेळ्ळा जाल्यार ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिता काय? आमचे मन जे आमचें चिंतप आहा तें एक जैतिवंत मनशाचें जिवीत चिंतप आहा काय? जे जेजून आमकां जैतिवंत जिवीत आमकां खुर्सार घडलें, जेन्ना तो खुर्सार मेलो, हें आमचें चिंतप एका जैतिवंत मनशाचें आहा जाल्यार आहा काय? हे सगळे प्रश्नाचो जबाब आमी आयज बसून नियाळ करून आमी आमकां दिवया. भाव भयणीनो, ज्या भाशेन त्या एमावसाच्या लोकांक, त्या दोगां शिसांक जेजू मेळ्ळो, तांकां आतां जे आपलें उतर दिलें, तांकां सजमणी दिली, आनी ते आतां त्याच राती एमावसाच्या गारा कोटले उठोन ते पोत्तून जेरुसलेमाक गेले आनी शिसांक सांगलें की जेजू खरेपणी पुनून जिवंत जाला. तिचोच जेजू तांकां मेळटा, तिचोच तांकां पोत्तून मेळटा. आयज भाव भयणीनो, आमी ह्या शिवर्तमाचेर नियाळ करुया आनी आमी आमकांच विचारुया, खरेपणी आमचो समोन जेजूशी गोठा काय? खरेपणी आमी ताचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरलां काय? आनी धरूंक ना जाल्यार आयज आमी देवाचें बोगसणें मागुया. खरेपणी आमी आयज ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. खरेपणी फकत देवाचें उतर आमी आयकोन न्हय, पूण तें उतर आयकून ताची उतराची सजमणी घेवन तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाळूं आनी खरेपणी जेजूचें सत मानून एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.